सर्वांकी नमस्कार. हांव सीए मेघना एम कामत. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीरी प्रसार जावच्या सीए साधक म्हणल्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांके स्वागत करता. नोव्हेंबर 2024 अंतू द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी आयोजन केलेल्या सीए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन तांगेला सीए जर्नी बगे उलोवच्याक आजी प्रतीक्षा पै तांणी आमगेलोटू आज स्टुडियोंत आसा ती. प्रतीक्षा, तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. धन्यवाद. हांगेल एक किरू परिचय दिवचे इष्ट पावता. हांगेल नाव प्रतीक्षा पै हांणी मूलतः मंगळूरच्या जे गोपालकृष्ण पै आनी लेट जे दिव्या पै हांगेल धूव हांनी. हांगेल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटंट हांणी फर्स्ट अटेम्प्टांतू क्लियर केला. तशीची हांणी BCom पदवीधर जावन आसा ती. हांणी हांगेल स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट स्कूलांत केलेलें आसा. तशीची पदवी पूर्व सेंट ॲग्नेस कॉलेजांत केलेलें आसा आनी स्नातकोत्तर मॅप्स कॉलेजांत केलेलें आसा. हांणी हांगेल आर्टिकलशिप एम जगन्नाथ कामत एंड कोन केलेलें आसा. प्रथम जावन सीए एग्जाम क्लियर जालेलें एक मस्त अभिनंदन. सीए परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावचें म्हळ्यार एक व्हडल्या हेम्मेचे आनी संतोशा विशय. तशी तुमगेल पयलें रिजल्ट येतरी तुमगेल आनी तुमगेल फॅमिलीला फर्स्ट रिॲक्शन कसं आशिल्लें? सुरेख आसा म्हळ्यार रिजल्ट डिले जात गेल्ले. 25th आशिल्लें मागीर 26th म्हूण जाल्लें. मागीर दनपारां सांजे मागीर सांजे नोटिफिकेशन आयलें रात्री येता 11 o'clock म्हूण. तान्नू म्हळ्यार आमी फूल होप सोडलेलो आजी येता म्हूण. मागीर पाय येतलें अशी तशी म्हूण जावन गेलेलें. मागीर 10:30 आनी एक नोटिफिकेशन आयलें 20 minutes तूं रिजल्ट येता म्हूण. तान्नू फूल एक भयसूर जाल्लें. आत्ता येता म्हूण. मागीर आमी ग्रुपांत आनी आमगेले कोण फायनल्स बरयला आमी एक WhatsApp ग्रूप केलें. तांतो आमी उलयता आशिल्लीं येतगी नागी म्हूण. मागीर येतना ते सक्सेसफूल म्हूण पळयतना एक गडे पळयत आशिल्लीं म्हळ्यार आय एम बींग श्योर म्हूण. मागीर ही सुरे अन्ना सांगिल्लें. अन्ना सांगतना हांव फूल म्हळ्यार इमोशनल जाली. सीए प्रतीक्षा म्हूण म्हणल्यार अन्नाक. अन्ना मस्त खूश जाल्लें. मागीर आमगेले सर जगन्नाथ कामत तांकां सुरेक फोन केले. तांकांय मस्त खूश जाल्लें. ओके. आतां हे सीए प्रोफेशनाक येवका म्हूण तुमी केदन डिसायड केलेला आनी कोण आशिल्लें तुमगेलें इन्स्पिरेशन ह्या प्रोफेशनाक येवच्याक? हांव इनिशियली स्कुला आसतना म्हाका सीए विशय चड कसं गोत नाशिल्लें. म्हगेल फॅमिलींतूय कोणें सीए नाची. सो मागीर हायस्कूल येतना सीए अशें तशें म्हूण कळ्ळें. मागीर पुरो म्हणालीच तें पास जावचें सुलभ ना अशी तशी. म्हळ्यार कॉमर्सांत बट तें वेरी रेप्युटेड फील्ड म्हूण आशिल्लें. तशी एक हांव डिसिजन घेतलें म्हाका म्हळ्यार सीएच कोरका म्हूण सांगून. मागीर थंय दुखून हांव एज एन इन्स्पिरेशन म्हाका एक कोर्सांतू एक रेप्युटेड कोर्स म्हूण सांगून घेतिल्लें. बट मागीर हांव आर्टिकलशीप जॉयन जातरी म्हगेलें इन्स्पिरेशन आशिल्लें आमगेले सर प्रिंसिपल जगन्नाथ कामत सर. तांगेल वर्क तांगेलें एक डेडिकेशन ह्या एजारी तांणी इतलें काम करचें पळोवन तांगेल मागीर मस्त इन्स्पिरेशन आसा म्हाका. आतां सीए फायनल प्रिपरेशना वेळारी तुमगेले तयारी कशी आशिल्ली? तुमगेलें एक शेड्यूल कशी प्लॅन करता आशिल्लीं ती? बेसिकली एक दिवस तुमी कशी प्लॅन करता आशिल्लीं ती? म्हळ्यार स्टार्टिंगार हांव सकाळचे वाजूचा ट्राय करता आशिल्लें. बट आमगेले घराले ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्बन्स जावची न्ही. सकाळी म्हाका जायनाशिल्लें. सो हांव रात्री वाजूच सूर केलें. मागीर त्या रात्री लेट नायट वता आशिल्लें तशी जाता आशिल्लें. बट आमकां 5 months स्टडी पिरियड मेळ्ळेलें रिविजनाक. सो त्या मस्त हेल्पफूल जालें. आतां सीए एग्जाम प्रिपरेशनाक तांणी म्हणटा सीए कोर्स एक सेल्फ स्टडी कोर्स म्हणून. सो तुमी सेल्फ स्टडी केलें की कोचिंग जावं मेंटरशीप प्रोग्राम बी जॉयन जाले की कशें खंयचे बेनिफिशियल म्हूण दिसता तुमकां? हांव इनिशियली म्हळ्यार फावंडेशन इंटर त्या पुरो सेल्फ स्टडी वय केला. हांव कोचिंगय घेतला उशा किरण शेणे मॅमाल अंडर. त्या एक मस्त बेनिफिशियल जालें म्हाका. बट फायनला येताना कशें म्हळ्यार आमी आर्टिकलशीप आनी स्टडीज दोनी ओट्टू कोन्न वचका. तान्नय हांव सीए नागभूषण पळय तांगेले एक क्लास घेतिल्ले. त्या म्हाका मस्त बेनिफिशियल जाल्लें. मागीर ताजे तो ऑनलायनय घेतिल्ले म्हगेले सेल्फय केला. सो पुरे एक नमन ओट्टू जाला. पुरे ताजे बेनिफिट्स आसा. सो एक कॉम्बिनेशन सेल्फ स्टडी ओटू कोचिंग घेतला. वय. आतां सीए एग्जामांतू आतां पेपर तांणी 3 hours पेपर दिता. सो त्या 3 hours
तुमी कशी स्ट्रॅटेजी कसं एक प्लॅन करून आशिल की अशी ह्या पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट करता म्हणल्यार एक पेपर कंप्लिशनाची एक प्रॉब्लेम असता पुरो जनाक कंप्लीट जायना म्हणून सो तुमगेल कसो अप्रोच आशिल्ला बेजिकली म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन आमी एक लास्टा दवरचे ते आमगेलो अप्रोच आशिल्ला लास्ट म्हळ्यार मदें तुका हेजो करचें म्हणून बाकीचे आमकां चॉयस आसता बाकी क्वेश्चनार सो ते एक चूज करीत आनी कसो म्हळ्यार आमी फूल पेपराक 3 hours दवरचे बशी एक क्वेश्चनाक आमी टायम अलॉट करून वचका जाता बिकॉज आमी फूल पेपर 3 hours म्हणून बसल्यार जायना क्वेश्चन वायज आमी टायम अलॉट करता गेल्यार आमकां अटेम्प्ट करीत मे 2024 तुकून नव सिलेबस एप्लिकेबल जाला सो तुमगेल प्रकार हे ओल्ड सिलेबसा तुकून कशी विंगड आसा आतां न्यू सिलेबसान तूं आर्टिकलशीप पिरियड उण जाला बट एक तांतू मस्त बेनिफिशियल कसो म्हळ्यार स्टुडंट्साक इंटर क्लियर करून मागीर येवका जाता आर्टिकलशिपा ते एक्चुली मस्त बेनिफिशियल बिकॉज मस्त जनाक तांणी आर्टिकलशीप जॉयन जाताची मागीर इंटर क्लियर जाय आनी बाकी चाल जाता असं ते कॉन्फिडन्स पुरो सकल वता तशी इंटर क्लियर जावन आयल्यार पुरो जण एक सेम लेवलार आसताची तांकांय मस्त त्या एक लूप होल आसता आर्टिकलशीप जॉयन जाता मागीर सोडूंक न्हय कंप्लीट करून मागीर टायम वेस्ट जाता तांगेल जाय न्ही जाल्यार सो न्यू सिलेबस इज व्हेरी बेनिफिशियल मस्त तांणी आलोचन करून दवरला आनी पेपर्स ते IBS जावन आसा पुरो इंटिग्रेटेड बिजनेस सोल्युशन्स म्हणून मागीर पेपर्स तांणी आतां डिफिकल्टी पुरो चडोवचे आसताची ह्या न्यू सिलेबस मस्त आतां बेनिफिशियल आसा म्हण दिसता आतां हे नव सिलेबसान तूं सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ताणें इंट्रोड्यूस केला आनी ह्या CA एग्जाम अपियर जावचे फायनल एग्जाम अपियर जावचे फुडेंच तुमी क्लियर करका म्हण आसा वय वय सो हाजी बाकी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिव्यात आमगेल्या वीक्षकांक सेल्फ पेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल्स म्हळ्यार आमी एक ऑनलायन टेस्ट बरयला म्हणजे MCQ बेस्ड आसता आतां तांणी 4 पेपर थ्रू आउट द आर्टिकलशीप पिरियड बरोवका म्हूण सांगला आमकां 2 आशिल्ले कितें म्हळ्यार आमगेल्या एलिजिबिलिटीक 2 पेपर जावका आशिल्ले बट म्हाका कसो दिसता म्हळ्यार तांणी अशी टेस्ट दवरची बदला कसो जो एक आतां आमकां एडवान्स ITT म्हूण आसा GMCS म्हूण आसा ते आमकां ऑन हँड ट्रेनींग मेळटा तांतू कसो जो ॲड करचे तशी बेनिफिशियल म्हूण दिसता म्हाका हे टेस्ट बरोवचे बदला आतां तुमकां ग्रूप 2 तूं मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बेस्ड पेपर आसा तुमकां सो ह्या पर्टिक्युलर पेपराक तुमगेले कसो विंगड स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की क्लियर करूंक ताजी विंगड स्ट्रॅटेजी कसो म्हळ्यार आमकां आमगेल बुक्सा कॉन्फिडन्स आसूंका आमी आतां खंयची बुक्सां वाजिलेलीची ताची बुक्स व्हरका जाता आनी कसो म्हळ्यार ताजी एक सेपरेट स्ट्रॅटेजी म्हूण ना आमी एक पुरो सब्जेक्ट्सान आमकां नॉलेज आसून पुरो सब्जेक्ट्सान आमकां कवरेज आसल्यार तान IBS आमकां अटेम्प्ट करीत आतां CA फायनल एग्जामान तूं तुमगेले प्रकार कश्टा सब्जेक्ट आशिल्ला आनी ता तुमी कशी मॅनेज केलता पेपर क्लियर करूंक म्हाका थियरी ಸ್ವಲ್ಪ तितलो इश्ट ना सो म्हाका ऑडिट म्हळ्यार कश्ट म्हूण न्ही बट म्हाका तितलो ऑडिट वाचूंक तितलो इश्ट ना आशिल्लें सो जाल्यार म्हळ्यार कसो शॉर्टकट ना ऑडिटाक बिकॉज आमी तांकां जावका जाल्यार आमी वाचून बरोवका आनी तांकां पर्टिक्युलर तांची जावका तांगेलो आन्सर की मॅच जायना जाल्यार मार्क्स ना सो ताका एक स्ट्रॅटेजी म्हळ्यार वाजीत आसूंका आनी कसो एक शॉर्टकट कसो म्हळ्यार एक मेमोरी टेक्निक्स करका जाता आमगेल कसो आन्सरा प्रकार मेमोरी टेक्निक्स करका त्याच हांव फॉलो केलेले आनी कसो म्हळ्यार ते आमी घडे घडे रिपिटेडली सेम थिंग वाजीत आसतना मागीर त्या लास्टाक आमकां उडगास व्हरता आतां तुमी CA कोर्सा वटू सायमल्टेनियसली BCom कोर्स समेत केला सो तुमकां आर्टिकलशीप या CA फायनल्साच्या कोचिंग तशीच BCom क्लास मॅनेज करूंक कश्ट जाता आशिल्ली की तुमी कशी टायम मॅनेज केला हाजे खातीर म्हळ्यार BCom ओट्टू करचें म्हळ्यार ते एक स्टार्टिंगा लेखिल्लें ओट्टू करचें म्हणून ते ओट्टू जावन गेल्ले बट ते आशिल्ले BCom जाता आसतना ते क्लासा वचका BCom एग्जाम बरोवका ते एक नमन मदें मदें तेत आशिल्लें बट आय एम व्हेरी हॅप्पी म्हाका दोनी एक ओट्टू जावन गेले म्हूण सांगून मस्त खूश आसा सो दोजू कोणाक ते बॅलन्स करूं जाता तांणी ते करची लायक बट इवन बिफोर डुईंग दॅट तुमी एक पण तुमगेल सिनियर्सा लागीं कोण तुमगेल गायडन्स आसा तांगेले एक पण उलोवचें सांग खंयची कॉलेज कशी करचें म्हूण आतां तुमी आर्टिकलशीप M जगन्नाथ कामत एंड कंपनींत केलेलो आसा
सो तुमगेल प्रकार या आर्टिकलशिप आसपा 3 वर्सांची त्या तुमगेल CA जर्नीन तू कसं इम्पॉर्टन्स ताज्या आणि ताजे निमित्त तुम कसं ने CA फायनल प्रिपरेशन आ जावो टाइम मॅनेजमेंट आ जावो खंयचे रितीन हेल्प जाला की मस्त हेल्प जाला. बेजिकली आमी इंटर वाजितना कशी आशिल्ली म्हळ्यार त्या डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स पुरा अशी आसा म्हूण आमी अशी वाजीत आशिल्लेची. ताचे आर्टिकलशिपा येवन मागीर फायनलांत पुरे वाजितना या कितें आसा म्हूण कळ्ळें आनी बेजिकली आमकां पुरा आनी आमगेले ऑफिसांत कशें म्हळ्यार पुरा हँड रिटन आसता ड्राफ्ट्स आसता टॅक्स मेमो पुरा आमी बरोवचे कॅल्क्युलेशन पुरा आमी करचें सो तें मस्त हेल्प जाला. मागीर कसं म्हळ्यार सरानय मस्त मोटिवेट केला आनी तितले आमकां सिनियर्स आशिल्ले पुरा जाणांक तितलो शिकयला तो मस्त म्हाका बेनिफीट जाला. आनी हांव आमगेले मॅनेजर आनी पुरा हांव तांगे लागीं बसता आशिल्ली तांगे थंय मस्त शिकूंक मेळ्ळी म्हाका त्या जाग्यार बसून. सो आर्टिकलशिप इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ CA जर्नी. आतां हे CA जर्नी म्हळ्यार एक लॉंग जर्नी कॉन्स्टंट जावन मोटिवेटेड जावन प्रिपेर करूंक एक कॉन्स्टंट पुश आसूं का एक मोटिवेशन आसूं का. सो तुमगेल ह्या CA जर्नीन तू कोण आशिल्लो तुमगेला कॉन्स्टंट सपोर्टर जो चियर लिडर. म्हगेले कॉन्स्टंट सपोर्ट म्हगेलो आनू. सो अन्नाक चड CA विशय गोतनाशिल्लें जाल्यार आन म्हाका सपोर्ट करता आशिल्लो. मागीर ऑफिसा पुरो जाणां सपोर्ट आशिल्ले म्हगेलो सर आसा पुरो आर्टिकल्स आसा पुरो स्टाफ आसा पुरो सिनियर्स जुनियर्स पुरो जाणां सपोर्ट आशिल्ले. म्हगेले रिलेटिव्स पुरो जाणांक मस्त खूश आशिल्ले हांव CA करतास म्हूण सांगून. सो पुरो कडेन देखून म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा. ह्या CA एग्जामाक प्रिपेर करतना कॉमन प्रॉब्लेम फेस कसं करता म्हळ्यार CA स्टुडंट्स सेल्फ डाऊट आसता आनी स्ट्रेस आसता म्हणटा ती. तुमकां खंयचे लेवलार खंयचे स्टेजार तुमकां बिनी ह्या इशू फेस केला की तुमी इन केस फेस कोरनाशिल्ले कशी तुमी त्या टॅकल केल्या कशी ओवरकम केला. आसता पुरे जाणांक एक सेल्फ डाऊट आसता स्ट्रेस आसता. स्ट्रेस आय थिंक अ फ्यू म्हळ्यार स्वल्प स्ट्रेस अशें एक्चुली गुड इट कायंड ऑफ मोटिवेट्स अस. ताचे स्ट्रेस चड जाल्यार आमी कसो कोरका जाता. आनी एक सेल्फ डाऊट म्हळ्यार ताका बिगेस्ट सोल्युशन कसो म्हळ्यार आमगेलो सेल्फ अवेरनेस आसुका. आनी म्हळ्यार हांव एक करता आशिल्लें कसो म्हळ्यार आतां डिमोटिवेट जातना कसं वॉट एम आय फिलींग आनी ताका कसं कोर येता पुराक सोल्युशन ताची येता वाजूका म्हणून मागीर लास्ट वाजूचे सोल्युशन जाता आशिल्लें. सो तसो टायमार आमी माती उन कोरून बसचे बदला एक कसं कोर येता म्हूण ह्या सिच्युएशनार आमी डिसायड कोरका जाता. आतां ह्या कार्यक्रम मस्त एस्पायरींग CAs पळयत आसता ती. सो तुमगेल एक मेसेज तांकां कसं एक एडवायस कसं दिवचें इश्ट पावता की कसं म्हळ्यार एक सुरेख CA कोर्स जॉयन जातना आनी सांगलें म्हूण जॉयन जावचें एक आय डोंट रेकमेंड. ताजे बदला तुमकां मन आसून तुमी एक CA जावका म्हूण जॉयन जाल्यार इच बेस्ट ऑप्शन. मागीर आनीक कसं म्हळ्यार ऑलवेज सरावंड युअर सेल्फ विथ कोण तुमगेल्या CA फिल्डांत कोणें जो आसल्यार तांकां एक लागीं दवन घेवयाची तांगेले गायडन्स ऑलवेज आसूका. मागीर ऑलवेज सरावंड युअर सेल्फ विथ द पॉझिटिव्ह पीपल म्हूण कोण तुमकां सपोर्टर्स आसाची कोण तुमकां वेल विशर्स आसाची केन्नाय तांगे लोट्टो आसाची आनी कोण तुमकां डिमोटिवेट करता तांकां सेल्फ कोण तितले तुमी मना घेवं नाकाची म्हूण सांगून. आतां एज अ चार्टर्ड अकाउंटंट तुमगेले आतां मुखार वेलचे कसो प्लॅन प्रोफेशनली जावो पर्सनली जावो. आतां म्हळ्यार आनीकय 3 months आसा आर्टिकलशिपाक सो तितलो टायम आसा डिसायड करूंक. बट आय एम थिंकींग म्हळ्यार आतां जॉबा वचचें लायक ऑप्शन म्हूण कॅम्पस प्लेसमेंट आसा ICAIचे आनी आय एम व्हेरी फ्लेक्सिबल म्हळ्यार म्हाका 3 म्हयन्यान कसो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आय एम नॉट गॉन म्हळ्यार ता दिवन सोडना हांव तशीची तुमकां विश्व कोंकणी केंद्रा येवन तुमगेल्या अमूल्य समय दिवन तुमगे CA जर्नी ಬಗ್ಗೆ उलयलेक मस्त धन्यवाद. म्हाका हांगा आपोवन ह्या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक विश्व कोंकणी तांकां म्हाका मस्त खूश जालें आपयलेल्यांक हे नव CA क्लियर जालेल्यांक एक प्रोत्साहन दिवचें मस्त खूश जाली. सो आय वूड लायक टू थँक विश्व कोंकणी आनी कसो म्हळ्यार म्हगेले पेरंट्स म्हगेले फॅमिली आनी म्हगेले ऑफिसाचे पुरो जाणांक म्हाका तांकां धन्यवाद. CA साधक म्हळ्यार हे कार्यक्रम वीक्षण केलेल्याक धन्यवाद सांगता. तशीची विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाक लायक कराती शेअर कराती सबस्क्राईब कराती.